नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आणि आयज हांव तुमकां एक झटपट रेसिपी म्हणजे आणि सिंपल सादी अशी शिवराकाक तोंडाक रूच हाडपी अशी न्ही भेंड्याचे सवराक तुमकां करून दाखयता। तेका लागून हांवें भेंडे घेतले, चारूच घेतल्या, धुवन दवरल्या, ते आतां कट करूया। आणि हे हुमण आसा पळय ते सवराक ते न्ही हुमणात भशेन लागता, कसल्या जाणा सुंगटाचे हुमणूच केला काय अशें दिसता। आनी आतां हे आसा न्ही साहित्य ते सांगता। हे आसा सोय घेतल्या अर्द्या वळ्याची, इल्लेशे एक चमचो तिखट घेतला, चड तिखट घालूंक जायना, अर्दो चमचो हळद आणि हे पळया एकूच स्लायस अशी घेतल्या ल्हानशीच। हे पळया कांदो, कित्याक आमी कांदो परत घालतली, आणि पाव चमचो सुमारे सुक्यो कोथमीर हे पळय घेतले, पळयले चड घेवंक ना त्यो। आणि म्हाजे कडेन आमाडे आसले ते 3 घेतले हांवें। एक हिरवी मिरची, ही तिखट आसा म्हणून एकूच घेतल्या, ओली कोथंबीर, लसूण 7-8 पाकळ्यो धाडायल्या आनी घेतल्या, टोमॅटो आणि कांदो घेतला म्हणजे ओनियन। आता आमी कितें करूया, हे आसा ते पयलीं ग्राइंड करूया, म्हणजे इतलेच 1, 2, 3 आणि 4, आणि हे एक कोथंबीर भितर 5 इतले आसा पळय ते हांव पयलीं ग्राइंड करता, म्हणजे मिक्सरार वाटून काडटा। हे पळया हांवें थोडे तोपान तेल घातला। आता फोडणी करूया। फोडणी सुद्दां करता आसतना कशें तर हे पळय हांवें सासवां चड घेवंक ना, इल्लीशीच घालतले। हे पळय थोडी दवरली, पाव चमचो सुमार, आणि हे पळय आता हे दाणे घेतले हेचे, म्हणजे मेथयो घेतल्या, ह्यो 4-5 सुमार घातले, हिंग घालूया, लसूण घालूया, कांदो मेथयो भितर काळ्यो पयलीं करप ना, घालिनाच बरोबर कांदो बीन घालप। आतां कांदो एकदां असो धवळो, पळया आतां न्ही तातूंत हिरव्यो मिरच्यो घालता, आणि सोमतेच भितर न्ही आमी भेंडे घालूया, आणि आता हे मातशें परतुया पयलीं, म्हणजे भेंड्याची बुळबुळीतसाण आसा पळय ती तेलान वयतली। हे पळय हांवें कितें चड तेल घालूंक ना। आता हे मातशें परतीले 1 मिनीट सुमार न्हू, मातसो पळय कांद्याचो कलर चेंज जालो पळय, तेन्ना भितर इल्लीशी पयलीं ओली कोथंबीर घालुया आणि टोमॅटो घालुया आणि परतुया। आता हे बरे परतिले पळयले, आता कितें करूया, वाटण वाटला पळय ते इल्लेशें भितर घालुया। हे म्हजें वाटण तुमकां धवशें कशें कित्याक दिसता जाणा, तर तो नाल्ल मातसो तोडनो कसो आसलो, हितून इल्लेशें उदक घालता, आणि सोमते भितर आतां आमाडे घालता, आणि पळया इल्लेशें उदक घालता, आणि 5 मिनटां बारीक गॅसीचेर दवरता। इल्लेशें चड घालप ना, मातशें घालप, म्हाजें तें कमी पडलें न्ही म्हणून हांवें मातशें पळय,
आनी आतां हे धापून दवरुया 5 मिनटां खातीर उकडपा खातीर. हे पळया, हेका आतां एक 5 मिनटां जाली आनी इतलो बरो वास येता ना. हे आतां अशेंच न्ही, हातून मीठ घालपाचें आनी इल्लीशी चिमटीभर साखर घालपाची, म्हणजे एक पिंच. आनी अशेंच जर चपाती बरोबर सुद्दां खाल्लें बेस्ट लागता. हे पळय सुकें तशें, पण आमकां करूंक जाय पातळ न्ही. आतां आमी कितें करुया, वाटण वाटलेलें उरलेलें तें घालुया. हातून आतां उदक घातलें मिक्सरान, आयदनान तें आनी हातून घातलें. आपल्याक दाट पातळ कितलें जाय तें करप, पूण चडूय पातळ करूं नाका. आतां भितर एक पिंच साखर घातली, चवी पुरतें मीठ घालता आनी हेका आतां खतखतो आयलो की जालें रेडी. अशेंच सवराक तुमी करा, मुद्दाम पळया. सुंगटाच्या हुमणाक सुद्दां सायड मारता शिवराका दीस. आनी भुरगीं सुद्दां भरपूर जेवतात मागीर. अशेंच तुमी करा. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. आनी आतां खतखतो आयलो न्ही, आतां ओली कोथंबीर घालुया भितर. आनी हेज्याकूय कोणाक आंबट बीन जाय तर भितर एक सोल घातल्यार जाता. हांवें आमाडे घातले आनी ताका लागून सोल बीन घालूंक ना. तरी पळोवया. हे पळया, आतां हेका खतखतो आयलो, 5 मिनटां जाली. भेंडे भितरले उकडले, चडूय उकडूं नाका, मोडटले ते. आनी आमाडे घातल्या तेची आमसाण बरी लागली तेका. आनी टोमॅटोय आसलो न्ही, आनीक सोल घालपाची गरज ना. आनी चडूच जर तुमकां चड अशें आंबट जाय जर 1 सोल 2 सोल घाला. पळया आपल्या टेस्टी प्रमाणे. हे पळय, हे जालें आतां रेडी, बरें जालां. अशेंच तुमी करा. त्याच बरोबर आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून हांव तुमकां मनांचें सांगता थँक्यू. आनी खरेंच तुमचें देव बरें करूं. हे पळया, मस्त अशी शिवराकाची थाळी जाली रेडी, घरगुती आनी मस्त सारकी. ताटान आसा शीत, कापां बटाट्याची पिटयेन भाजलेली, आमाड्याची चटणी, भेंड्याची भाजी आसा आनी हे आमी केले सवराक. मस्त सारकें जेवण जालें. पापड आपल्याक जाय जर घेवपाचो. आतां वाडटले पळय तो पापड खावचो ना, तेका लागून भितर पापड हांवें दवरूंक ना. आनी अशें जेवण मस्त सारकें जेवपाचें.